मोपा विमानतळाक लागून गोंयकारांक रोजगार मेळटलेच, त्या भायर हो विमानतळ गोंयचे उदरगतीन महत्वाचे योगदान दितलो, अशें मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें। 2 विमानतळ चलोवपाक आमकां शक्य आसा, कित्याक दाबोळे विमानतळाचेर नौदळाच्यो आडखळी आशिल्ल्यान मोपा विमानतळ आमकां बऱ्याक पडटलें, अशें माविनाचें म्हणणें। स्टेटीचो आनीकूय विकास जाता। मोपा एअरपोर्ट येता, आय कॉल इट अ इंजिन ऑफ ग्रोथ। आमकां सावथा आमचे म्हाजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन डबोलीम एअरपोर्ट आसा, आमकां शक्य आसा 2 एअरपोर्ट चलोवपाक, कित्याक नेवीचे जायते रेस्ट्रिक्शन आसल्या कारणान आमकां ऑल टायम फ्लायट आसपाक जाय। सकाळीं गेलो सांजचो येयलो, आजकाल लोक ते करता, सकाळीं वयता सांजचे येता, दिल्ली सुद्दां वचून येता आपलें काम करून, मिटींग करून, रावपाची गरज ना। बॉम्बे सुद्दां वयता, बेंगलोर वयता, हे भाशेन हे सोंपेपण मेळपाक जाय। टायम सेविंग, मनी सेविंग आनी वेगळे वेगळे तरेचे आतां मोपा फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली व्हडलो प्रकल्प येता तेन्ना कितें जाता, भायल्या लोकांक घेवचें पडटा, कित्याक ट्रेन पीपल आर नॉट देयर। तिंगा ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट केला आनी पयलींच आमच्या मुखेलमंत्र्यान सांगला तेन्ना पेडणेचे आख्खे तालुक्याचे 500 सुमार लोक तिंगा ऑलरेडी कामाक लागले। म्हणजे लोकल पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट। जेन्ना मोपा येतलो आनीकूय लोक ट्युरिस्ट येतले, कालांगूतूय आनी फुलतले, पूण आमी तयार आसपाक जाय। जे डेव्हलपमेंट आमी खऱ्या अर्थान करता, लोकल लोकांकूय त्रास जावपाक जायना, तो हेतू आसपाक जाय, तो आमचो हेतू आसा। म्हणजे लोकांक सोंपेपण मेळपाक जाय।